म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटकाकडेन उलोवपाक मुख्यमंत्री पर्रीकारान चीट बरोवन फुडाकार घेतलो व राजकीय स्टंट आता गोयच्या भाजपाच्या आंगलट आयला। म्हापश्यां काँग्रेस, आप, गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेने सयत एनजीओची निदर्शनां जालीं। म्हादयचेर पर्रीकार सरकाराची भूमिका गोंया खातीर कशी घातकी ते विशीं गोवा सुरक्षा मंचाचे फुडारी उलयले। निदर्शनाक लागून म्हापश्यां कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। No, they will not obstruct the traffic. We will be on top. No one will get down. I assure you, sir. I assure you, sir, they will not get down. They will all stand as a human chain symbolic under Gandhiji, because this government is finishing our lifeline, river, Mahadev. That's why all people have come. This is not a violent movement. This is a Satyagraha. This is very peaceful. I assure you, all these people are educated people. आज नारो आमचो सबंद गोंयकारांचो, आमची म्हादय जी आमची लायफलायन आसा ती आमी गोंय सरकाराक कर्नाटकाक कशीच हालोवपाक दिवचे ना। कारण जे लेटर बरयला सीएमान, आमी ताचो प्रोटेस्ट करपा खातीर हो मोर्चा हांगा व्हेला। We are doing a peaceful protest and all our supporters are there, and we are protesting against the diversion, the sharing of Mahadev river to Karnataka. आमकां गोंयकारांक पयलीं उदक ना आनी हुबळीच्या धारवाडच्या लोकांचे आमकां चड कुडको आयला। आमी एक ड्रॉप सुद्दां म्हादयचो तांकां दिवपाक दिवचे ना, कारण म्हादय इज द लायफलायन ऑफ गोवा। हे सगळे षडयंत्र जाला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजन्स। कर्नाटकान इलेक्शन्स आसा, दे गिव 27 MPs टू द सेंटर, म्हणून तांचो जी वेटेज चड आसा म्हणून दाखोवपा खातीर हे कर्नाटकाचे जरी स्टेट इलेक्शन असले तांकां सपोर्ट करपा खातीर हे पॉलिटिकल षडयंत्र आसा। आमकां रायट टू प्रोटेस्ट, आमी गांधीच्या स्टेटामध्ये प्रोटेस्ट करता, पीसफुल प्रोटेस्ट। आमी लोकांक हाडूंक ना, ट्रॅफिक हाडूंक ना, आमी कायदो हे करूंक ना। पण आमचो सरकार कायदो भंग करता, कायदो सिंपल हा लॉजिकल कायदो भंग करता। कोर्टान जेन्ना ट्रायब्युनल मॅटर आसा ते आउट ऑफ सेटलमेंट म्हणजे लिगल कोर्ट फिक्सिंग म्हणटा पळय, ती फिक्सिंग सरकार करता, ओनर पर्रीकार करता। हाचो आमी निशेध करपाक आज आमी प्रोटेस्ट करता। ह्या इलेक्शनान बेंगलोरा बीजेपीक मातूय चान्स ना, म्हणून हो पर्रीकार आनी अमित शाह हांणी हे कारस्थान चलयला, गोंय विकपाचें कारस्थान, आनी ते आमी चलोवंक दिवचे ना। हे तुमकां हांव बेंगलोरचो गोंयकार तुमकां सांगता, आमचे कर्नाटकाच्या लोकां कडेन आमचें कांयच दुस्मानपण ना। म्हणून ट्रिब्युनलाचो रिजल्टा खातीर आमी वाट पळोवची। आनी एक तुका सांगता, हे 3 म्हयन्यांनी एकदां जर इलेक्शन काबार जालें मागीर अमित शाह आनी पर्रीकार ह्या म्हादयचें नांव सुद्दां घेवचो ना। दीस इज जस्ट एन इलेक्शन गिमिक, एंड इवन द फार्मर्स ऑफ धारवाड एंड हुबली नो इट। जेन्ना भाजपाक पूर्ण बहुमत मेळ्ळें ताचे उपरांत मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाची शपथविधी सोहळा दवरिल्लो आनी तो व्हडलो मंटप घालून पणजे कांपाल हांगा दवरिल्लो। अख्ख्या गोंयच्यान बहुसंख्य लोक थंय आशिल्ले आनी त्या गर्देन हांवूय आशिल्लो। थंय मनोहर पर्रीकारान एक शपथविधी सोहळा जातकच एक भाशण दिल्लें ल्हानशें। त्या भाशणांत ताणें एक उतर म्हणिल्लें, तें म्हाका अजून याद जाता। ताणें म्हणिल्लें की लोकांची अपेक्षा खूब वाडल्या, तेन्ना हांव जादूगार न्ही, म्हजे कडेन जादूची काडी ना की एका दिसान कितें जातलें अशें ताणें म्हणिल्लें। आनी थंयच्यानूच ताणें फटींगपणाचो नाल्लो फोडलो। 30 झऱ्यांचें मिश्रण जावन भीमगड म्हणून जे बेळगावी जिल्ल्यांत गांव आसा थंयच्यान उगम जाला आनी तो उगम जातकच फुडें देगांव म्हणून जे खानापूर आसा थंय ताचे नदीन परिवर्तन जालां आनी ती नदी 32-35 किलोमीटर सुमार कर्नाटकान आसा आनी 52 किलोमीटर सुमार गोंयान आसा आनी फुडें ती अरबी समुद्राक मेळटा। जर ह्या नदीचें उदक कर्नाटकान थंय आडयलें किंवा डायवर्ट केलें जाल्यार जी सॅलिनिटी म्हणजे गोंयान जी खारसाण आसा समुद्राची सॅलिनिटी जी आसा, जी पावसान उजगांव मेरेन सॅलिनिटी पावता, ती सॅलिनिटी सह्याद्री जे वेस्टर्न घाट आसा थंय मेरेन पावतली आनी थंयची इकॉनॉमी, थंयची बायोडायवर्सिटी उद्ध्वस्त जातली। हेंच्यांनी जे आसा ते म्हादयचें उदक जे आसा आपले कर्नाटकांत सरकार येवपाक जाय। अरे बीजेपी पक्षापेक्षा हो समाज प्रथम आसा। हे सगळे जे आसा ते विसरलेले आसात।
आणि म्हणून जे आयज जे आसा हे गोव्यात अनेक तरेचे समस्या हे गोंयचे सरकार जे आसा ते करीत आसा। एके वटेन कशें आसता की आमी निवडून दितात तांकां लोकशाही पद्दतीन। डिमॉलिश करता आणि परत बांधता असली फकाणां कळंगुटे चलची ना म्हणून कळंगुटच्या सरपंचान क्लियर केला। कळंगुटे स्मशानभूमी कडेन एका हॉटेलवाल्यान अतिक्रमण केला। 2016 ते मोडिल्लें, ह्या वर्सा परत बांधला। 30 मीटर बफर झोन सोडून जाय ते करात म्हणून सरपंचान हॉटेलवाल्याक सांगला। 2-3 तारखेर जॉईंट मीटिंग दवरल्या। Panchayat will come. We'll call even the PDA. Police. Call them also. No. And we'll have a joint inspection. I'll serve a notice to you all also. Maybe Tuesday is okay. Yeah, Tuesday. Tuesday is okay. We'll call PDA also. Because we'll have a joint inspection with all the authorities. First is the first is waste. Second will be the first actual working. Demolition order आता पोतून बांधता. Demolition order पोतून बांधता. ही सगळी फकाणां जाल्ली हां. म्हाका दिसता निमणे दिसता आमी हांगा रावचे पडटा दाणे घेवन कोण बांदता पळय तांकां मारपाक. हो आतां लॉ एंड सिट्युएशन जावपाचें हाका लागून हें पळय हांगा चलता तें सारकें न्हू। बफर झोन हा 30 मीटर्स तो 30 मीटर बफर झोन तेणें मेंटेन करचो। आमी ओडीबीचेर घातला। 3 तारखेर आमची मिटींग जाली आमी करता हांगासर इन्स्पेक्शन जॉईंट इन्स्पेक्शन विथ द PDA। आमी येवन इन्स्पेक्शन करतले हांगासर आनी दाखयतले हें कोणें परमिशन दिलां काय म्हणून। ना जर परमिशन दिवना तें तांकां काडचें पडटलें कित्याक आमचे पंचायतीन कोणाक परमिशन दिवंक ना आनी म्हाका दिसना PDA परमिशन तेणें बांदला म्हणटा तें हाली 2 दिसांक 24th क्रिसमस नायट आनी 31st न्यू इयर नायट 2 दीस तेणें एक्टिविटी शो करपाक हांगासर स्टेज बांदल्या म्हणटा। तेणें आमकां एश्युरन्स केला की आमी शो हांगा कांय करिना हांगा कांय शो जाता आमी हें सगळें काडटले म्हणून। आमकां पीसफुली हांगा लोकांक गांवांत रावंक जाय बस टेन्शन नाका। 2016 सगळे एज पर NGT ऑर्डर डिमॉलिश जाल्ले आनी आयज परते तेणें स्टार्ट केले 8 दीस जाले परते तेणें स्टॅक घालपाक स्टार्ट केले आनी आमी एक कमिटीन एक मिटींग घेतली अर्जंट मिटींग आनी डिस्कशन केलें हेचेर सोमते आमी पंचायतीक एक लेटर केले टुरिजमाक लेटर केले CRZ लेटर केले एनवायरमेंट मिनिस्टराक लेटर केले डेप्युटी कलेक्टर लेटर केले पोल्युशन कंट्रोलाक बोर्ड लेटर केले आनी हे लेटराचेर सरपंचान आमचे एक्शन घेवन रोखडीच आमकां एक आयज इन्स्पेक्शन नोटीस काडली आनी ते नोटिसेक आयज खूब लोक हांगा जमलेले आहा। आजच्या सरपंचान सगळे पळयले आनी सरपंचान एश्युरन्स दिला कितें आपूण हें कशें हांगा घालूंक दिवचो ना म्हणून। गिव एक कमर्शियल ब्रेक।